प्रेज द लॉर्ड. हिंगा एक क्वेश्चन आहा. कितें म्हणलां? हां, सर्गीचे राज खंय आसा? सकाळीं एक क्वेश्चन आमकां विचारलें भावान. हां, एक क्वेश्चन विचारलेलें, ताचेर आमी जायतें शिकलेलें हांव. आनी सुरवातेक म्हणलेलें भावान, भितर सोदता थिंग एक बोर्ड आसा, भितर थिंग एक बोर्ड आसा आनी ताचेर व्हडलें बरयलेलें आसा, ह्या सर्गीच्या राजांत कोण भितर सोदतलीं ताचेर आमी फाल्यां आयकतलीं. पूण आयज ताची भितर सरचे आदीं आयज आमी कितें तें वळखून घेवची गरज आसा. सकाळीं आमी शिकल्या सर्गीचें राज म्हणल्यार कितें पळय तें. आयज आमी शिकूंक वेता सर्गीचें राज खंय आसा. कितें तरी चुकलां? कितें चुकलां? सर्गीचें राज खंय आसा हें आमी चुकयलां की तुमी घालूंक तें राज खंय आसा. तें राज थींच आहा, देखून तें थिंगा घालूंक ना. तें तुमकोडे आसा. सजमता न्हू? तें तुमकोडे आसा, देखून थिंगा घालूंक ना. तें तुमचे लागीं आसा, देखून तें आमी आतां वळख ताची घेवया. आनीक त्या राजाचेर जॉन 17:3, जॉन 17:3 आमी आयकुया. तुका एकल्याच खोऱ्या देवाक. फकत तुमी कोटेशन बरयल्यार पुरो, नंबर ह्यार सगळें तुमकां मेळटलें. हां, सगळ्यांत बरय नाकात. जॉन 17:3, तुका एकल्याच खोऱ्या देवाक आनी जाका तुवें पाठयला त्या जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवप हेंच तें सासणीक जिवीत. सर्गीचें राज म्हणल्यार आनी कांयच न्हय, तें सासणीक जिवीत. आनी हें तर जिवीत आमकां जाय जाल्यार आमी खोऱ्या देवाक आनी जाका देवान पाठयला त्या क्रिस्ताक वळखून घेवप. आनी जो कोण वळखून घेता, जाका जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला म्हूण जो कोण वळखून घेता, त्या मनशाची सुटका आनी सोडवण जाता. आमी एक गायन जायते फावटी गायता, जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, त्या सर्गीच्या बापाचो वत्मो तुज्या भितर जियेता आनीक तुजें राज चलयता, आनीक तुका पेकोवणी हाडटा, आनीक तुका सुटका दिता, आनीक तुका शांतीन बोधता. हें गायन आमी गायता जायते फावटी. पूण आमची सुटका पेकोवणी जाता काय? आमी जर तर फावो ते भाशेन वळख घेवंक ना जाल्यार ती आमकां सुटका पेकोवणी मेळची ना. तो दर एकल्यान आयज ही वळख घेवची गरज. आनी वळख घेतली जाल्यार पयले सुवातेर जाका देवान धाडला. कोणाक धाडला देवान? जेजूक धाडला न्हू. आनी जेजूक धाडला, ताका पाठयला, ताका वळखून घेवप हेंच तें सासणीक जिवीत. आनी जेन्ना जेजूक जो तर हांव वळखोंक पावलो, जेजू कोण तो? एक फावटी जेजू आपल्या शिशा लागीं विचारता, सगलो लोक म्हाका कोण सोदतात? आनी कशें जबाब दितात ते? कितें कितें म्हणटात? तूं प्रवादी, तूं जोआन बातिस्त, आनी वतो म्हणटा. एकलो शिश कितें म्हणटा? तूं जिव्या देवाचो पूत. आनी जेजू ताका म्हणटा, तूं देवाच्या राजाक पयस ना, तूं देवा लागीं आसा, कित्याक हें तुका देवान कळयलां. जाका कोण लागीं आसा ताका देव कळयतलो. जेन्ना आमी देवाच्या राजाक लागीं आसा, देवाक आमी वळखता, देवाशी आमी आसा, जाल्यार देव आमकां कितें कितें गरज तें कळयतलो. जायते फावटी आमकां कळना.
दुयेंस पिडा जालां, हे त्रास जाल्यात, कितें घडटा तें आमकां कळना. कित्याक आमी पयस आसा. देवा सोडले आमी कोण सोडून गेले हांव, पयस गेले हांव. तर आयज आमी लागीं सोरुया आनी देवाचें उतर आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत आमी सांबाळूंक वावरुया. आनी तेन्ना हें देवाचें राज खंय आसा तें आमी ओळखूंक पावतले. रोमकारांक 14 वळीचेर आमी नदर मारुया. कित्याक देवाचें राज आमच्या जिवितांत, देवाचें राज आमच्या जिवितांत खंय आसा? आमच्या जिवितांत आसा तें देवाचें राज. आनी आमी वयर पळयता जिवीत हुंय आमचें हांगा आसा आहा न्हू, सोरभोंवती आसा. आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारता काय? वो आमी स्वर्गाचेर दोळे लावन आसा? आमच्या जिवितांत देवाचें राज आसा आनी खाणा पिणाचेर दवरलेलें ना. जायते फावटी लोक असो उलयल्लो आयकूंक आमच्या लागीं सगळें आसा, खाण जेवण पिवण सगळें आसा. रावंक बरे बंगले आसात, गाडयो आसात, भाटां आसात, बेसां आसात. पूण मरे ब्रदर आमगे घरांत शांती ना, सुसेग ना. सगळीं झगडीं आनी झुजां आसात. हें सगळें आसा, खाणा पिणा आनी सगळें दवरलेलें कितें आसा तितलें सगळें आसा. तें जेवपाचें कांयच उणें ना. पूण घरांत सुसेग, शांती, भलायकी ना. दीस रात झगडीं आनी झुजां. सुर्गेच्या राज्यांत झगडीं आहाय, झुजां आसाय. पूण आमच्या घरांत झगडीं झुजां आसाय. इतलें जेवण आसून, इतलें खाण आसून, सगळें आसून आमी सुसेग भोगूंक पावनाय. आमच्या घरांत हें देवाचें राज उत्पन्न जालां काय? हें घरांत देवाचें राज उत्पन्न जातलो जाल्यार पयलें देवाचें राज आमच्या जिवितांत भितर सरूंक जाय. आमच्या जिवितांत तें घडोवन हाडूंक जाय. मेले उपरांत न्हय, जिवी आसतना. मेले उपरांत कांयच करूंक जावचें ना. मेल्ले मोड्याच्यान कितें करूंक जाता? ताच्यान शिमतिरींक वचोंक जाता? ताका 4 जाणांनी व्हरचो पडटलो ना, थिंगा कुसतलो. कांयच करूंक जावचें ना. आमच्या जिवितांत तें आमी हाडुया. दर एकल्यान आपल्या जिवितांत तें भोगूंक जाय. मेले उपरांत मागीर मेळटलें खंय मेळटलें कोणाक खबर आसा? तुका तो देवाचें राज भोगूंक जाय. तुज्या दिसपोटी जिवितांत हें भोगूंक जाय. आयज ह्या देवाच्या राजाचेर आमी नदर मारतली जाल्यार पयलीं आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. म्हजें जिवीत खंय आसा? देवाचें राज खंय आसा तें सोदूंक भोंवता हांव. जर तूं देवाचें राज सोदूंक भोंवता जाल्यार तूं खंय आसा तो पयलो सोदूंक भोंव. जायते फावटी आमी ती खंय आसा ती भोंवता. म्हजो घोव खंय भोंवता, म्हजी बायल खंय भोंवता, ती कोणा फाटल्यान भोंवतात तें सगळें सोदूंक हांव भोंवता. पूण हांव खंय भोंवता, हांव कितें उलयतां, हांव कितें कोत्तां, हांव कोण, हें हांवें केन्नाच वळखून घेतलां काय? ह्या पासत आयज आमकां सुरवातेक देवान म्हणलां वळख घेयात. जेजूची वळख घेतली जाल्यार जेजूचें जिवीत, प्रमाणीकपणाचें जिवीत, स्वताचें जिवीत, जेजूच्या जिविता प्रमाणे हांव म्हजें जिवीत चलयतां काय? जेजूच्या पावलांचेर पावल मारून म्हजीं पावलां मारतां काय? एक गायन आमी गायता जायते फावटी. जेजू भाशेन आसचें हांवें उलयताना वावुरताना, जेजू भाशेन आसचें मनान हीच म्हजी प्रार्थना. असली प्रार्थना हांव कोत्तां काय? म्हाका हें जाय तें जाय, म्हाका व्हडलो जावंक जाय, म्हाका सर्वीस जाय, म्हाका घर जाय, म्हाका आनी कितें जाय, ही सगळी प्रार्थना हांव कोत्तां. पूण जेजू भाशेन जावंक, म्हजीं भुरगीं जेजू भाशेन जावंक, म्हज्या भुरग्यांनी जेजूच्या पावलाचेर पावल मारून चलूंक हांव ताका शिकयतां काय? जाल्यार जेजू भाशेन आमी कशीं जियेतलीं? जेजूचें पावल आमचें पावल जावं दी.
जेजूची वागणूक आमची वागणूक जावं दी, जेजूची उतरां आमची जावं दी आनी आमची म्हणल्यार मोजी पयली जावं दी. जेन्ना म्हज्या जिवितांत हांव देवाचें राज हाडटलो तेन्ना म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत तें देवाचें राज दिसती पडटलें. एक फावट एका घोराब्यांत बेंजार करपाक पाद्री जायत्या काळा आदी ते पाद्री भितर सरले आनी जेन्ना पाद्री भितर सरलो घर बेंजार करपाक धाकटीं धाकटीं भुरगीं आसलीं आनी मायन म्हणलें आगो फादर येयला दिम घाले आजोड्यान दिम घाले आगो फादर येयला जोड्यान दिम गेले मामीक राग येयलो आं आनीक भुरगीं दिम घाले म्हळ्यार ती कितें कोताय हसताय. फादरान सांगलें बाया तूं ताका पोत्तून पोत्तून सांगपाची गरज ना, तूं पयलीं दिमी घाल. आनी फादराचें आयकून मामीन खंय दिमी घातली. दिमी घालनाका भुरगीं फाटाफाट खंय 3-4 जाण भुरगीं आसलीं त्या भुरग्यांनी खंय दिमी घातली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. देवाचें राज कोणा भितर आसलें? मामीन धांपून दवरलेलें. दुसऱ्यांक सांगतालें आगो दार उगड तुज्या काळजाची. हांवें पयलें उगडूंक जाय. आमकां दुसऱ्यांक सांगोंक शिकोवंक बरें, पूण म्हज्या जिवितांत हांवें दिमी घालूंक जाय. हें मामीन केले उपरांत भुरग्यांनी आपशींच सांगोनासतना दिमी घातली. आयज आमी भुरग्यांक जायते फावटी सांगता हें करिनाका, तुवें वचोनाका, तें करिनाका, ताचेशी उलयनाका. आनी जेन्ना हांव सांगता तेन्ना म्हज्या जिवितांत तर हांव पाळिना ताका 100 फावटी सांग त्या भुरग्यांक ती तुजी केन्नाच आयकुची नात. कित्याक मामीच पयली आपूण सांगता आनी दुसऱ्यांच कोत्ता, डॅडी पयलो आपल्याक जाय तें कोत्ता. भुरगीं आयकतलीं? आयकुची नात. एक फावट एका घराब्यांत खंय डॅडीन सांगलें पळय बाया पळय मनीस येता न्हू ताका सांग घरांत डॅडी ना म्हूण. कित्याक तो डॅडी लागीं रीण घेतलें आनी ते पयशे मागोंक येतालो. आनी तेणें खंय सांगलें बाबा बाया चोय डॅडी घरांत ना म्हूण सांग. तो घरांत गेलो आनी ते भुरगें आयलें. भुरग्या बोगलेक तो आयलो आगो बाया डॅडी ना गो. डॅडीन म्हाका सांगिलां तो घरांत आसा आपूण ना म्हूण सांग म्हूण. सजमली डॅडी घरां आहा तेणें म्हाका सांगिलां आपूण घरां ना म्हूण सांग. आतां डॅडी स्वर्गार वयतलो हे भुरगीं स्वर्गार वयतले? प्रमाणीकपणान कोण येता? भुरग्यां स्वताचें भुरगें ताणें स्वता सांगिलें तें कितें आहा डॅडीन सांगिल्लें तें ताणें सांगिलें. तर जायते फावटी आमी भुरग्यांक देख दिता, भुरग्यांक नीट शिकयता, पूण पयलें हांवेनूच नीट जावची गरज आसा. हांवें नीट रावचो आनी दुसऱ्यांक देख शिकोवची. आमच्या जिवितांत तर हें देवाचें राज उत्पन्न जावंक जाय पयलें आमच्या जोड एकल्याचें जिवीत मांडावळीर मांडात. देवाक मानता ते भाशेन मांडून दवरात. जायते फावटी आमी घोव बायलां एकामेका कडेन झगडटा ठा 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 ठा. भुरगीं त्या रुमार रावन भुरगीं आयकताय घोडी आसतलीं थिंगा आमी घोडी सजमताय ती न्हिदली आहाय म्हूण आनी ती घोडी हाडटाय. ती चोयनाय आनी ती चोयना म्हणटा आमी बरी झगडटाय. पूण ती चोय नासतना ताका फाटल्यान पासून दोळे आसाय. कित्याक जें कितें आमी उलयता आमी कोत्ता तें तांचे भितर मेंदवान सगलें बसता. ताका पळोवपाक नाका. आमी कोण उलयता तेन्ना तोंडा पळयताय. तोंडा तर ताच्या चोयना आमकां समजोना, पूण ती तोंडा पळोवपा नाय आनी आमकां दिसता ती आमकां आनी कांय आयकोनाय. ती कांय चोयनाय न्हू. आमी उलय झगडून करया कितें करया तें आपल्याक हेळत आहाय ना. तेंच्या सगलें मनांत तुमी कितें कोत्ता तितलें गुंतलेलें आसता आनी ती मागीर एका दिसाक ते पोत्तून भायर काडटात. ताका लागून आमी वडिलांनी चोत्राय दवरची गरज आसा. भुरग्यांचें मन इतलें फास्ट धांवता की खंयच्याय कोणशाक आसूं ती रोखडीच रिकॉर्ड कोत्तात. सजमता न्हू. भुरगीं रोखडीच सोंपेपणी तांच्या मनांत वयता. तेंचें नदर घालून चोवपाक नाका. आमी जायते फावटी आमी चुकता ती भुरगीं तिका हेडटा न्हू तें कांय कळपाना. आमगे गोडबोड करी आमी आनी तो गोडबोड आमची भुरगीं कोत्तात आनी आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत पाड करून उडयतात. असल्यो घडण्यो आमच्या जिवितांत आमी पयस दवरुया.
हें तर सुर्गीचें राज आमी वळखूंक पावता जाल्यार पयली वळख आमच्या जिवितांत आमी करुया आनी न्हय खाणा पिणाचेर तारलेले ना पवित्र आत्म्याच्या देण्यान देवाक मानता तें करून पळयात पवित्र आत्म्याचें देणें घेयात आनी देवाक मानता तें करून आनी सगळे मदें शांती सांबाळून पवित्र आत्मो शांतीचो आत्मो आनी जेजू येता ज्या घराब्यांक तो कितें म्हणटा हे घराब्याक शांती आसूं जोतर आमी जेजूक घेवन वयता आमच्या घराब्यांक तुमच्या घराब्यांक शांती आसतलीच घराब्यांत कितली उचंबळाय आसूं खाणा पिणा ना जायत जेवण रांदलेलें ना जायत भियेनाकात पूण हो शांतीचो वत्मो तुमच्या भितर आसा तेन्ना थंय झगडीं झुजां जावचीं ना शांतीचो आत्मो पवित्र आत्म्याचें देणें देवाक मानता तें करून आमी सगळ्या मदें शांती सांबाळुया आनी कुशालकाय शिंपडावन की देवाचें राज आमच्या जिवितांत चोडटा वाडटा तें पळोवया सजमोली म्हणटो देवाचें राज हुंय वाडपा जाय आमच्या घरांत आमच्या जिवितांत पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत हें राज वाडोंक आनी चोडोंक उपरांत घरांत आमी घरांत राज वाडोवपाक सोदताय जोतर म्हज्या जिवितांत ताची वाड जावंक ना जाल्यार घरांत ताची वाड जावची ना हे पासत पयलें म्हजें जिवीत हांवें नवसरूंक म्हज्या काळजाची नवसरणी करूंक बदलूंक हांवें गरज आसा हें देवाचें राज म्हज्या काळजांत भरूंक एक मनीस आसलो खंय तो जायतो व्हडलो ग्रेस्त आनी ताणें चिंतलें खंय म्हज्या लागीं जायती ग्रेस्त काय आसा ती बरे तरेन हांव वापुट्टलो आनी सगळ्या संवसाराक वचोन सांगतलो तुमी झगडीं झुजां कोत्तात तें सारकें न्हय आनी ताणें खंय आपलो प्लेन घेतलो आनी तो आख्या संवसाराक भोंवडी मारूंक लागलो पळयात ही देशाचेर झगडीं झुजां कोत्तात जीव ओगडायतात सगळें निसांतण कोत्तात हें सारकें ना ही बंद करुया रावंड मारलो खंय आयलो घरा येता हांगा पावता म्हणल्यार थंय घेरां पोत्तून सुरू जालीं आनी तो चिंतूंक पडलो इतलो हांवें सगल्यांक समजायल्या उपरांत तरूय आसतना ही घेरां झुजां सुरू जातात आतां ताणें चिंतलें खंय तांकां तर तें सजमनात जाल्यार कांय पडना हांव म्हजे इंडियेच्याच सरभोंवती स्टेट्सीन वयतलो जे वाडे गांव आसात आनी तांकां सांगतलो आनी आख्खे इंडियेक तो भोंवलो खंय एक गांवांत वचून आनी त्या गांवांत खंय ताणें सांगलें ही झगडीं आमचे ह्या प्रांतांत त्या प्रांतांत झगडीं कोतात वायट वस्ता तें सगळें सोडून दिवया आनी शांतीचो देश करुया सांगून पावता म्हणल्यार खंय परतून ह्या प्रांतांत त्या प्रांतांत पंजाबाक सावन आनी दुसऱ्या प्रांतांत झगडीं सुरू जालीं तर तो चिंतूंक पडलो इतलें सांगल्यार पासून ही सजबोस ना कसलीं मनशां आतां ताणें म्हणलें खंय आमच्या गोंयांत तरी हांव सगल्यांक बरे भाशेन सांगतलो गोंयांत तरी ही शांती येतली आनी सगळ्या गोंयांत एक गांवांत वचोन ताणें खंय सगल्यांक सांगलें आनी सांगून घरा पावता म्हणल्यार खंय गोंयांत ह्या गांवांतल्यान त्या गांवाचेर झगडीं झुजां करून ओदीक आनीक पायस जायत रावलें तो चिंतूंक पडटा गोंयांत इतलें सांगलें तरूय आयकना आतां म्हणलें खंय ताणें आमच्या गांवांतूय तरी सांगतलो सगल्या घरांनी भोंवंक लागलो खंय पळयात आमच्या गांवांत सगलो एकवट करुया एक बरी समुदाय करुया सगळीं समुदायान वांटो घेवया आनी सगळीं बरी भाशेन मोगान चलुया घरांत येता म्हणल्यार एका शेजाऱ्याचेर त्या शेजाऱ्याचेर आवय झगडीं आनी झुजां आतां म्हणलें खंय ताणें ह्या गांवांतूय हो लोक सजमोवपाचो ना आतां म्हणलें ताणें म्हजें घरांतूय हांव सगल्यांक सांगतलो म्हज्या घरांतली फामिली आहा ती एकमेकाचेर रागान आहाय दुस्मानकाय ना तांकां सांगतलो सो आमी सगळीं एक फामील एका रोग तामासाची आमी सगळीं मोगान एकवटान जिया म्हूण सांगून खंय तो आपल्या रुमांत गेलो खंय सांगून वयता म्हणल्यार भाव भयण आनी कोण एकमेकाची झगडीं आनी झुजां सुरू केली तो चिंतूंक पडलो इतलें सांगल्यार पासून ही पोरसां आयकोस ना आतां कितें करपाचें देवा लागीं विचारलें आतां कितें करूं हांवें इतलें सगलें केलें ताणें सांगलें खंय झाड बरें कर आनी ताचीं फळां बरीं जातलीं पयलें तुजें जिवीत बरें कर आनी तुज्या जिवितांतल्यान सगळीं बरीं फळां उत्पन्न जातलीं तें कोत्ता म्हणसर तो सामको जाणटो इतलीं वर्सां लागलीं जाणटो जालो आनी त्या वेळार जाणटेपणांत ताच्या आनीक भोंवंक जायनासलें पूण
तो ताका एक सैग मेळ्ळो, ताणें आपलें आख्खेंच जिवीत बदल्लें. आपल्या जिविताची काळजाची नवसुर्णी केली, मन बदल्लें आनी ताच्या जिवितांत एक करीत 8वेच तरेची शांती भितर चोरली. आनी जेन्ना ताच्या भितर एक शांती येतूच ताचे घराब्यांतलीं मनशां जीं भाव भयणां एकामेका परस पयस जाल्लीं ती सगळीं खंय शांतीन भरली आनी तो आख्खोच घराबो तांचो पवित्र घराबो जालो. प्रेज द लॉर्ड. देवाक व्हडल्यान ताळयो मारुया. ह्या घराब्यांत शांती समाधान कित्याक लागून जालें? कोणाक लागून? ते एकाच मनशाक लागून. एका मनशान आपलें मन बदल्लें आनी ते घराब्याक तारून आयलें. जाकेवान आपलें मन बदल्लें. जाणें कोणाक नागोयला दुखयला वायट केलां ताका चौपट परतून दिलें. तेन्ना जेजून म्हणलें, जाकेव आयज तुज्या वरवीं तुज्या आख्खेच घराब्याक तारण आयलें. प्रेज द लॉर्ड. आयज आमच्या घराब्यांतलीं सगळींच भाव भयणां हांगा पावूंक नात. कोणाची बायल आयल्या, कोणाचो घोव आयला, कोणाचो पूत आयला, कोणाची धूव आयल्या. पूण तुज्या वरवीं एका मनशा वरवीं जो तुज्या जिवितांत हें देवाचें राज तुवें उत्पन्न केलें जाल्यार दुबावेरे तुज्या घराब्यांत शांती समाधान येवन तुज्या घरांत हें सुर्गीचें राज आयज उत्पन्न जावंकूच जाय. सोत मान्नाय? सोत मान्नाय? प्रेज द लॉर्ड. जो तरी हांवें म्हाका लावन घेतलें जाल्यार आयज हीं देवाचीं उतरां आयकोन हांव म्हजें जिवीत बदलून म्हज्या काळजांत शांती उत्पन्न जाल्या जाल्यार आयज म्हज्या घराब्यांत ही शांती उत्पन्न जावन आयज म्हज्या घराब्याक तारण मेवलें म्हूण हांव सोत मानतां. जाल्यार व्हडल्यान ताळयो मारुया. सोत मानताय? सोत मानताय तुमच्या घराब्यांत शांती समाधान तारण आयलां म्हूण? सोत मानताय? जेजू म्हणटा सोत मानतलें सगळें सगळें घडटा. जें कितें सोत मानतात, जें कितलें पासून तुमी सोत मानतात तितलेंय सगळें तारण येवंकूच जाय. कित्याक जेजू सोडवंडार ताणें सोडवण केल्या. तो शांतीचो कुंवर ताणें शांती दिल्या. ताणें तारण दिलां. तें आमच्या दर एकल्याच्या घरान मेलचे खातीर देवान आयज आमकां हे सुवातेर हाडल्यात आनी आपली वळख दिवन हें राज खंय आसा तें दाखोवपाक तो आयज आमकां एकल्याक शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर ह्या मनांत दवरात. कित्याक देवाचें राज आमच्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत म्हणुया देवाचें राज म्हज्या जिवितांत आसा. खाणा पिणाचेर दवरलेलें ना. देवाचें राज म्हज्या जिवितांत म्हज्या घराब्यांत आसा. खाणा पिणाचेर न्हेसणाचेर दवरलेलें ना. पवित्र आत्म्याच्या देण्यान देवाक मानता तें करून आनी सगल्या मोदें शांती सांबाळूंक आनी कुशालकाय शिंपडावंक हांव देवाचें राज म्हज्या जिवितांत वाडयतलो. हालेलुया. 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 जो तर आमकां आमच्या जिवितांत देवाचें राज वाडोवपाक जाय ह्या दिसपोटी तुमच्या तोंडांतल्यान उतर भायर काडात आनी ह्या उतरा प्रमाणे तुमचें जिवीत मांडून हाडात आनी पळयात तुमच्या जिवितांत हें देवाचें राज दिसा दीस वाडत रावतलें आनी चोडटा तें तुमकां दिश्टी पडटलें. देवाच्या राजांत कितलो संतोश, कितली कुशालकाय, कितली शांती, कितलो मोग, कितलो एकवट, कितलीं बरेपणां आसात तीं सगळीं तुमी भोगूंक पावतलीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देवाक व्हडल्यान ताळयो मारुया. तर असलें देवाचें राज आमी आमच्या मदें आसा तें सोदूंक जाय. एक आमची आदले भाशेन एक म्हणणी आदल्यांची आंडीर आसा चेडो आनी सोदूंक भोंवता खंय सगलो वाडो न्हू.
असा म्हणटात न्हू, आंडीर आसा चाडो आनी सोदूंक भोंवता खंय सगलो वाडो, असलीच गोत आमची घोडी जाल्ली आसा. देवाचें राज आमचे मदीं आसा, आमच्या भितर आसा. पूण देवाचें राज खंय आहा थिंग सकाळीं भाव सांगतालो, देवाचें राज थंय मेळत काय, थंय आसा काय, आनी खंय मेळटलें काय. आमी सगळीं हारपीट जावन सोदूंक भोंवता. पूण आयज देवाचें उतर सांगता आमच्या जिवितांत आसा तें. दिसा दिसपोटी जिवीत तूं कशें चलता त्या जिविता वरवीं तुका देवाचें राज लागीं आसा. तूं देवाच्या राजाक पयस ना. हें देवाचें राज जें तुका आयज मेवलां तें तुज्या भुरग्यांक वांट, तुजे फामिलीक वांट, तुज्या घोव बायलेक भुरग्यांक आनी जी कोण भाव भयण आसात शेजाऱ्यांक वांट. तेन्ना तुजें राज वाडटा चोडटा. दिवो पेटोवन फायले पोंदाक धांपून दवरी नाकात, तो पेडार दवरात. आनी उलयतात जाल्यार एक खबरो उलयात, जाणा देवाचें राज आमकां आयज मेळ्ळां, आमच्या जिवितांत आसा तें. हें वचून एकामेकाक सांगात, तांच्याय जिवितांत हें देवाचें राज उत्पन्न करात, ताकाय कुशालकाय दियात, ताकाय शांती दियात. आनी पळयात तुमची शांती वाडटली चडटली आनी तुमच्या जिवितांत हें देवाचें राज वाड जायत आसतली. हें करपाक तुका आनी म्हाका विचून काडलां. जे भाशेन लुकाच्या 4व्या वेसरांत 18 वडीचेर म्हणटा, आख्ख्या संवसाराक वचात, म्हजी बरी खबर परगट करात. ही बरी खबर परगट करूंक हांवें दिसा दिसपोटी एकामेकाक सांगूंक जाय. मार्काच्या 16 वेसरांत 16 वडीचेर परतून तेंच म्हणटा, संवसाराक वचात, सुवर्तमान परगट करात. आमी कितें परगट करता काय? देवाच्या राजाची खबर परगट करिना. ह्या पाड राजाची, वायटवे राजाची खबर आमी परगट करता. आमचेंय जिवीत पाड करून सोडटा. देखून आमच्या जिवितांत हें दिसा दिसपोटी वाडोंक, जे भाशेन झाडां वाडोंक जाय जाल्यार कितें करूंक जाय? ती शिंपूंक जाय, सारें घालूंक जाय. जे कीड लागल्या, कितें वायट लागलां तें नितळ करूंक जाय. सुजबुली तेन्नाच ती झाडां बरीं जातलीं, त्या झाडांक बरीं फळां जातलीं. आमच्याय जिवितांत बरीं फळां उत्पन्न जावंक जाय. खंय कीड लागल्या, खंय वायट आयलां, कितें उणें पडलां, तें सगळें नितळ करात आनी तुमची झाडां बरीं करून ताची फळां उत्पन्न करात आनी ती फळां तुमच्या भुरग्या बाळांक खावंक मेवतलीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाक व्हडल्यान ताळयो मारुया. तर कोलोसियान 3:1-4 कोलस्कारांक क्रिस्ता बाराबर देवान तुमकां पुनर्जिवंत केल्यात म्हणटो सर्गीच्या वस्तूंची जावं दी तुमच्या वोत्रेक. म्हणटोच आमकां दर एकल्याक क्रिस्ता बाराबर, जेजू बाराबर देवान आमकां नव्यान पुनर्जिवंत केल्यात. आमी एका काळार मेलेलीं आसलीं, आमकां देवाच्या उतराची वळख नासली, देव कोण तें आमी वळखो नासले. लोक गाळयो मारताले, आमी गाळयो मारताले. लोक शिराप सोडटालो, आमी शिराप सोडटाले. लोक आमचेर बोगलांटां घालतालो, आमी बोगलांटां घालताले. असले हे तरेन आमी मेलेलीं आसलीं. आयज देवान क्रिस्ता बाराबर देवान तुमकां पुनर्जिवंत केल्यात, नवें जिवीत दिलां. म्हणटोच सर्गीच्या वस्तूची जावं दे तुमच्या वोत्रेक. तुमच्यो कुश्यो, तुमचे आवडे सर्गीच्या वस्तूचेर आसात, तसले जावं दी. कित्याक तूं स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताक बसलेलो आसा. देव जे भाशेन स्वर्गार उजव्या हाताक बसलेलो आसा जेजू, तेच भाशेन जेन्ना तुज्या वोत्रेक ताच्या मना प्रमाणे जातात तेन्ना तुज्या सांगाताक जेजू बसलेलो आसता. आनी तुका कोणाच्यान वायट करूंक जावचें ना, कोणाच्यान चोरूंक नाडूंक विबाड करूंक जावचो ना. जे भाशेन जॉन 10:10 कितें म्हणटा, जुवांचो 10वो आवेसूर 10वे वळीचेर आमकां मेळटा, चोर येता चोरूंक, मारूंक, विबाड करूंक, नाश करूंक, निसांतण करूंक. पूण जेजू आयला तो तुमकां जिवीत दिवंक. आदी आमच्या चोरान जायतें निसांतण केलें, आमचें जिवीत पाड करून उडयलें. पूण जेन्ना
जेजू आयला, जेजूक आमी चिटकून रावल्या, जेजू बराबर आमी चलूंक लागल्या, जेजू बराबर आमी उलोवंक लागल्या, जेजू बराबर आमी बसूंक लागल्या, जेजू बराबर आमी जेवंक लागल्या. तेन्ना आमकां नव्यान पुनर्जिवंतपण केल्यात. आनी ह्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं सर्गीच्या वस्तू आमी वळखूंक पावल्या. सर्गीचे आवडे आनी सर्गीची देणी आमी आयज भोगूंक पावल्या. हेंच करूंक आमकां दर एकल्याक देवान आपयल्यात. हें देवाचें दायज आमकां दिवंक आनी देवाच्या दायजांत आमकां वांटो दिवंक देवान आमकां हाडल्यात. हें दायज वगडाय नाकात. ही संवसाराची गिरेस्त हांगाच उरतली. सुरवातेक आयकलां खाणा पिणाचेर हें सगळें जेवण खाण पिण थिंगाच उरतलें. पूण तुज्या ओतमेची ओतमो विबाट जालो जाल्यार हो आख्खो संवसार जोडून कित्याक उपकारत. तर आमच्या ओतम्याची राखण करूंक देवाच्या बराबर आमी जिवन तो स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक आतां आसा बसलेलो आसा, तो आमच्या सांगाताक आसा. देखून तुमचें दान मन संवसाराच्या वस्तूंचेर न्हय, पूण तुमचें दान मन सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी. हेंच मन गरजेचें की आमचें मन फकत सर्गीच्या वस्तूंचेर. कितेंय जावं, वादळ येवं, मोड येवं, तुफान येवं, कसलेय तरेचें वायट घडोवं, पूण म्हजें दान मन हांव स्वर्गार वचूंक सोदतां. हांव स्वर्गार वेतलों. सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी. आतां समज जायतीं जाणां आमचीं मडगांवां सावन येयल्लीं आसात आनी मडगांवां वचपाक कोर्ताली ब्रीज आसा ती समज बंद आसा, बंद पडलेली आहा आनी ते वाटेन गाडयो वचोंक मेळना. कितें करतली? हां सांगा, कितें तरी उपाय घेया. ना घरा हुस्कोतलीं, सगळीं घरा हुस्केतलीं. आयज आमगे भाव भयणां पावना की खंय कितें जालें काय गे, थिंगा ती नाचोंक लागतली. कितें करतली? दुसरी वाट. खंयच्यान वाट आहा? फोंडेच्यान गोवन भोंवन वचपाक मेळटलें न्हू. ते वाटेन गोवन वाट सोदून काडून आमी त्या ठिकाणार पावतली, आमच्या घरांत पावतली. थिंगा झगडी जावंक पुलाचेर वो कितेंय जावं, हांव म्हज्या घरा वचपाक म्हजे ओत्रेक आसात, म्हजें दान मन कशे भाशेन म्हाका घरा पावोंक जाय. म्हजी तुवें फामील रावता, म्हजो माय पाय, म्हजी भुरगीं भाव भयणां रावता, तुवें म्हाका म्हज्या घरा पावोंक जाय. तर वो जावंक जाय आमचो आवडो. तेच भाशेन आमकां तर स्वर्गार वचूंक जाय. सर्गीची वाट आमी सोदून काडूंक जाय. जे सर्गीची वाट हांव खंयच्यान जावं कितलेय त्रास पडोंक घुंवन घुंवन म्हाका कोण त्रास पिडा पिडीता, हांव घुंवतलों ते वाटेन वयतलों आनी म्हजे सर्गीचे वाटेर पावोन हांव म्हज्या ठिकाणार पावतलों. असली वाट आमी सोदून काडूंक जेजू जावन आसा ती वाट, सोत आनी जिवीत. ताणें म्हणलां हांव ती वाट, सोत आनी जिवीत. जर तर कोणाक हे वाटेन चलोंक जाय जाल्यार जेजू चल्ला ते वाटेन आमी चलोवंक वावरूंक जाय. तेन्ना की आमकां ही सर्गीची वाट उक्ती जातली आनी सर्गीचें राज खंय आसा तें आमी वळखूंक पावतले. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कोलस्करांक 2:3 तुमच्या दान मन सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी, संवसाराचे वस्तूंचेर न्हय. हे चड आनी चड गरजेचें आमचें दान मन खंय आसा ताचेर आमी आमचो इकलो दवरतली. जर तर आमचे संवसाराचेर नदर आसा, संवसाराचेर दान मन आसा जाल्यार सर्गीच्या वस्तूंचेर आमी नदर दवरूंक पावची ना. ती वाट पासून आमकां कळची ना. हे पासत आमचें सगळें दान मन सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी आनी संवसाराचे वस्तूंचेर न्हय. हे संवसारांतले वस्तू हांगाच उरतले, पूण आमकां थंय वचोंक जाय जाल्यार हे वस्तू घेवन वचोंक मेवतले. हांगा जायतीं भाटां बेसांक घरां आसात म्हळ्यार वस्तू घेवन वचोंक मेवतले. एक बायल आसली खंय व्हडली ग्रेस्त आनी ती ग्रेस्त बायल मेली खंय आनी ती मेल्या उपरांत खंय स्वर्गार ती पावली. पूण जेन्ना स्वर्गार पावल्या उपरांत खंय तिका एक बरो व्हडलो बंगलो दिश्टी पडलो. व्हडली हिंगा ग्रेस्त आसली ती गोंयांत आनी तिणें म्हणलें खंय
हो बंगलो म्हाका देवान दवरला आसतलो आं. हे बंगल्यांत हांव येतली आनी तुवें दारार आसलेल्या मनशान खंय सांगलें म्हजें हांगा नांव आसा जाल्यार पळय हे बंगल्याचेर भितर सर. ताणें पळयलें खंय ती म्हणलें खंय तुजें नांव हे बंगल्याचेर ना. कितें हे बंगल्याचेर ना? आं तशें जाल्यार आनीक व्हडलो बंगलो म्हाका दवरला आसतलो अशें म्हूण ती फुडें गेली. फुडें गेले खंय व्हडलो आनी खंय बंगलो ताच्या वून धाकटें घर आसलें खंय. आनी तुवें त्या घरान भितर सरच्या आदी विचारलें म्हजें नांव आसा जाल्यार पळय हांगा तरी आसा काय म्हूण. ताणें सांगलें खंय ह्या घरांत भितर सरपाक तुजें नांव ना. तशें जाल्यार आनी खंय आसतली. फुडें गेल्यार खंय एक धाकटी खोपटी. बेश्टें तेणें विचारलें हिंगा काय म्हाका दवरपाचें ना कित्याक म्हजें हांव व्हडली ग्रेस्त मनीस. तिंगा विचारलें खंय ताणें पळयल्यार खंय ओय हांगा तुजें नांव आसा हातून तुका भितर सरोंक जागो आसा. कितें असले खोपटेंत हांवें रावपाची? हांवें म्हजी थिंगा दुकरां आनी सुणी पासून असले खोपटेंत रावनात. हांव व्हडले व्हडले बंगले म्हजे थिंग आसात आनी असले खोपट्यांत तूं म्हाका राव म्हणटाय? म्हाका जे देवा लागीं विचारपाक जाय. तेन्ना खंय ताका जबाब दिलो बाया जें तुवें कितें धाडलेलें न्हू संवसारांतान तें ताच्या कुस्तार म्हणल्यार कोटा न्हू तो देस्पेसान म्हज्यान फकत आमच्यान फकत हीच खोपटी बांदून दवरूंक जाल्या. तुज्या लागीं कडेन संवसारांत जायतें आसलें पूण तुवें जायतें धाडूंक ना. इतलेंशी धाडलेलें ताची आमची खोपटी तुका बांदून दवरल्या आनी ते खोपट्यान तिका रावचें पडलें. संवसारांत आसलें सगळें हांगा उरलें. धाडटा आसतना इल्लें चिमटी भर धाडलेलें तें तिका तितलेंच मेवलें. जितलें आमी संवसारांत जितलें देवा सोरशीन धाडटा तेन्ना आमकां तुवें व्हडलो जागो सगळें फावो जातलें. समजता? म्हणटूच आमी कितें धाडटा आमची नदर खंय आसा ते प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडटले. जायते भाव आमचे परदेसांत वयता. एका काळार जायतीं वर्सां आदी हांवूय परदेसांत आसलो आनी आमच्या बरोबर गेल्ले ते भुरगो एकटो तो इतलो फॉल्गां मारपी जोडटालो एक एकलो गाडयेचेर एक गाडी करून वचपाचो. आमी वयताले 4-5 कोण मेळटात काय म्हूण बराबर वांटून हें करपाक वयताले आनी हो सारको पोदिसांव ताका घेवपाक जाय आसलें. एकलोच भोंवंक सोदतालो. हे भाशेन जायतो फॉल्गां मारतालो तो. आमी थोडे वर्सां काम करून आयले सुमार अशें घर बर बांदलें गा. पूण तो आमच्या उपरांत डबल वर्सां ताणें काम केलें पूण घरा येवन एक भिकारी कसो जावंक पावलो. ताणें आपल्या गांवघरा एक पयसो पासून आपले फॅमिलीक मागीर पाय कांयच धाडूंक ना आनी तें कितें जोडलेलें तितलेंय ताणें सगलें थंयच फॉल्गां मारून ओगडायलें. आतां घरा येवन बेश्टे फुटपाथीचेर तो न्हिदता. हीच गोत आमची. आमी परदेशी जर आमी कितें सांबाळून दवरलें आमच्या सुर्गीच्या राजा खातीर जाल्यार आमकांय फावो तें रावंक ठिकाण मेवतलें. नाजाल्यार आमी फुटपाथीचेर खंय पडटलीं ती आमी नकळो. हे पासत देवाच्या राज्यांत आमी वस्तू दवरुया आनी संवसाराच्या वस्तूंचेर मन दवरचें न्हय. तिसरी वळ थर्ड कारण तुमी मेल्यात आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सोबे लिपलोलीं आसात. आमी हे संवसाराचे वस्तूशी आमी मरूंक म्हणजे कसलेय वायट आनी जें कितें वायट आसा तें सगळें मारून उडोवपाक आनी क्रिस्ता बरोबर आमकां नव्यान जिवीत दिवपाक आमचें जिवीत ताचे बरोबर मिसळ करुया. प्रेज द लॉर्ड. कोलोसियान 2:7 कोलास्कारांक दुसरो हावेसर आनी ते कित्या पासत करूंक जाय तांचें काळजीदारपण वाडोवचे खातीर एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां तीर करचे खातीर आनी देवाच्या गुटाची सगळी ग्रेसकाय वळखून ताचे संपूर्ण समजणी तांकां मेळचे खातीर. देवाचे गूट आमी वळखूंक पावतल्या हे सर्गीचे वस्तूचेर आमी नदर दवरता तेन्ना संवसाराचे वस्तूचेर दवरल्यार देवाची वळख आमकां मेळची ना आनी देवाचे गूट कितें आसा ती आमी समजूंक वो समजणी आमकां मेळची ना. फुडें पळोवया. 7 वळ
तुमची पाळां ताच्या भितर खोल 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 रिगलेली आसूं दी आनी तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडात. आनी तुमकां शिकयलां तशें तुमच्या भावार्थांत अदीक घोट जायात आनी दिनवासनेन बरोवन येवं दी तुमची काळजां. हें चड आनी चड गरजेचें. जर तर तुमी आमी सगल्यांनी आमची पाळां जेजू भितर खोल खोल रिगयलेली आसूं दी. म्हणून हें कितें जे भाशेन एक झाड जर तर ताची पाळां जमनीत भितर खोल खोल रिगलोली नात जाल्यार ती वारें मारल्यार हालतली दोलतली आनी वादळान सकयल पडटली मोडटली. आमचेंय जिवीत जर तर जेजू भितर रिगयलेलें ना जाल्यार कोणेच एक फूंक पासून मारलो जाल्यार कोणेच एक वायट उतर उलयलें जाल्यार कोणें आमकां अपमान केलो जाल्यार आमी रोखडीच हालतली दोलतली आनी खाला पडटली आनी आमचें निसांतोण जातलें. हें जायना जावपाक तुमचें जिवीत आमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडुया. आनी आमकां शिकयलां तशें ताच्या भावार्थांत अदीक गोट आसात आमी गोट पूण अदीक गोट जावंक जाय देवाक. आमी आनीक गोट जावपाक जाय आनी दिनवासनेन बरोवन येवं दी आमची काळजां. प्रेज द लॉर्ड. सगळीं म्हणुया आमची व्हडल्यान आमची पाळां जेजू भितर खोल खोल रिगयलोली आसूं दी. आमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडूंक आनी आमकां शिकयलां तशें आमच्या भावार्थांत अदीक गोड जावंक आनी दिनवासनेन बरोवन येवंक आमची काळजां. प्रेज द लॉर्ड. आनी एक निमाणें 1 Peter 1:13-16 देखून तुमची मनां सारकी मेकळी करून आयती रावात. आतां आमची मनां पयलीं नितळ करुया मेकळी करुया. मनांत कोणांत कितें वायट आसा जें सुर्गीच्या राज्यांत आमकां उपकारो ना तें सगळें मेकळी करून आयती जावया. आनी जेजू क्रिस्त दिसती पडटलो तेन्ना जे सोडवणेचें देणें तुमकां मेळटलें ताचेर पूर्ण विस्वास दवरात. हो विस्वास आमकां चड गरजेचो आनी हो विस्वास आसतलो जाल्यार हांवें देवाक विस्वासी आसूंक जाय. हांवें म्हजे बायलेक विस्वासी आसूंक जाय. हांवें म्हज्या घरकाराक विस्वासी आसूंक जाय. तेन्ना हो विस्वास आमी एका मेकाचेर सांबाळून दवरतलीं तेन्ना आमी देवा सोवे हो विस्वास तीरगोट करूंक पावतलीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. फुडलें पळया. परतें सगळे तुमचे चालींत पवित्र जायात कित्याक जाणें तुमकां आपयल्यात तो पवित्र. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमकां हे देवाचें राज आमी भोगूंक पावतलीं जाल्यार आमी पयलें हें करपाक जाय. सगळे तुमचे चालींत आमची चाल कसली आसपाक जाय. आतांच एक गायन गायल्लें प्रमाणीकपण शांती आनी कशाल पवित्र आत्म्यान गायलेलें न्हू. म्हणटच आमची चाल जावंक जाय पवित्रतायेची कित्याक जाणें आमकां आपयल्यात तो पवित्र. आनी देव म्हणटा हांव पवित्र तशेंच तुमी पवित्र जायात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मातेवाच्या 16:19 म्हणटा हांव तुमकां सर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो. हांगाक मेळटा अशें पवित्र पुस्तक सांगता हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. आनी जेन्ना आमी पवित्र जातलीं तेन्ना ह्या सर्गीच्या राज्यांत आमकां भितर सरोंक फावो जातलें. तर ही जी चावी आमकां देवान बसायल्या ती आमच्या जिवितांत आमी घेवंक आमी सगळीं ह्या वेळार पवित्र जावंक आमचे दोळे बंद करुया आनी म्हणुया